नॅशनल गेम्स गोंयांत घडोवन हाडपाक आनीकूय कळाव जातलो अशें गोंय सरकारान केंद्रीय खेळां मंत्र्या कडेन 6 म्हयने वाडोवन फुडली तारीख दिवपाची मागणी केल्या अशी म्हायती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशन हांणी दिल्ली 1 ते 15 सप्टेंबराच्या दिल्ले तारखेर नॅशनल गेम्स घडोवन हाडप कठीण जातलें अशें मंत्री सांगता. इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशनाक पत्र बरोवन गोंय 6 म्हयने फुडली म्हळ्यार फेब्रुवारी नाजाल्यार मार्चाची तारीख मागतले अशें गोविंद गावडेन सांगलें. त्या संदर्भात आमकां इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनाच्यान आमकां पत्र आयिल्लें आसात की आमकां ऑलरेडी परत एकदा ऑपॉर्च्युनिटी तुमी जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो आमकां प्रश्न विचारलेलो आसा. फ्रॉम 1st to 16th सप्टेंबर 1st to 16th सप्टेंबर आमी जर नॅशनल गेम्स जर होस्ट जर करतले जाल्यार देर आर ओनली हार्डली 2 months इन आवर हँड. सध्या गोंयचो पावसाची कितलो पावस पडटा हे सगळें गोंयकारांक खबर आसा. जे काम आमकां करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या 2 म्हयन्याक एज पर माय नॉलेज इज कन्सर्न बीइंग एज एन इंजिनियर फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज लिटल बिट टफ. आय एम नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट बट इट इज बिट टफ. दुसरो गोष्ट आसा की फ्रॉम 9th to 13th फ्रॉम 6th to 30th ऑक्टोबर ऑलरेडी वर्ल्ड फिफा कप वुमन्स अंडर 17 सुरू जाता. त्याची तयारी आमी जोरदार सुरू केल्ली आसा. होय एक विशय आसा. तिसरी गोष्ट अशी आसा की तदनंतर मागीर खंय तरी आमची चतुर्थी आसा. सप्टेंबराक चतुर्थी आसा. सो क्लॅशीस खूब आसा द डेट वीच हॅज बीन गिवन टू देम. सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द IOA. आमी तातूंत सुद्दां आमी पर्सनली हांव त्या दिसा सुद्दां उलयलेलो आशिल्लो आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स श्री अनुरागजी ठाकूर की नॅशनल गेम्स आनी ही इज पॉझिटिव्हली सेइंग दॅट डेफिनेटली वी विल सी दॅट द नेक्स्ट नॅशनल गेम्स विल बी गोइंग टू बी होस्ट इन द गोवा. त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न आमचो चालू आसा.